नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. 70 वांगड्यांच्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार नेटान चालू आसा. भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसीच्या नामनेचे फुडारी रोड शो, भौशीक बसका घेवन तशेंच घराघरांत वचून वेंचणुकेचो प्रचार करतना दिश्टी पडटात. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आयज दनपारा सावन किराडी, करोलबाग आनी जनकपुरी मतदारसंघात जायत्यो बसका करतले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाय वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतात. काँग्रेसीची संदीप दीक्षित हांणी घराघरांत वचून प्रचार करपाचेर भर दिलो जाल्यार ओवेसी आपल्या पक्षाच्या प्रचारांत गुंतल्यात. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राजकुमार आनंद हांणी आम आदमी पक्षाचेर नेम सादतना अरविंद केजरीवालाक आपल्या पक्षाची हार जातली अशें दिसून येतकच तो कित्याचें कितें उलोवपाक लागला अशें सांगलें. अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि वो चुनाव हारते हैं. जब वो चुनाव हारते हैं, कोई भी हारता है, तो इस तरह की बातें करता है कि ईवीएम खराब हो गया, एसएचओ से रुकवा लिया, गृह मंत्रालय से फोन आ गया. उनको पता लग गया कि उनका काम तमाम हो चुका है. इसीलिए आतिशी कह रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एसएचओ को डायरेक्ट एचएम से फोन आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है. इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि अब बहाना बनाना है, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो ईवीएम का बहाना बनाता है, गृह मंत्रालय का बहाना. इतले मजगती काँग्रेसीचे संदीप दीक्षित हांणी भाजपा आनी आम आदमी पक्षाचेर मतदारांक पयशे वांटून मतां जोडपाचो यत्न करतात असो आरोप केलो. कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहां कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहां हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी. जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं. अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई. लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपए की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं. तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं. मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई न कोई कार्रवाई करेगा. आयज नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची जयंती पराक्रम दीस म्हण देश मनयता. संसद वाठारांत आयोजीत एका कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आनी हेर संसद वांगड्यांनी सुभाषचंद्र बोस हांच्या प्रतिमेक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी संविधान सदनांत हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. भारताच्या स्वतंत्र संघर्शांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस हो सगळ्यांत निर्धारीत आनी प्रेरणादायी फुडारी आशिल्लो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान संदेशांत सांगलां. तांच्या स्पश्ट वक्तव्याक लागून लाखांनी भारतीयांक स्वातंत्र्याच्या संग्रामांत वांटो घेवपाची प्रेरणा मेळ्ळी अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचे भारतीय स्वतंत्र चळवळींतलें योगदान अतुलनीय आसा अशें सांगलें. तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया. नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे. इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है. एक्सीलेंस को चुनना ही है. एफिशिएंसी पर फोकस करना है. पाकिस्ताना वांगडा परत वेपार सुरू करपाचेर कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलें. 2019 वर्सा पाकिस्तानानच भारता वांगडा वेपार थांबोवपाचो निर्णय घेतिल्लो अशेंय तांणी सांगलें. भारत आनी अमेरिका हांचे मदीं आशिल्ल्या संबंदाचेर भर दितना विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या दोनूय देशां मदीं विश्वासाचें नातें अजूनय घटमूट आसा अशें सांगतना दोनूय देशां मदली हिताची भावना मजबूत करतना राष्ट्रीय हिताच्या नदरेन वचनबद्ध आसात अशें तांणी सांगलें. – 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था. तो हमारा जो
इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली। गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाविशीं प्रधानमंत्र्यांक नियाळ दिलो, तशेंच तांणी दाखयल्ल्या आदारा खातीर तांचे उपकार मानले। आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सेगीत मार्गदर्शनाची आस्त उक्तायल्या। नव्यान वेंचून आयिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेश अध्यक्ष दामो नायक हांणी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत भेट घेतली। गोंय राज्याची उदरगत आनी पक्ष अदीक घटमूट करपाविशीं चर्चा जाल्ल्याची माहिती गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी आपल्या संकेतथळावेल्यान दिल्या। कलेची सेवा हीच जनसेवा आसा। कलाकार आपल्या कलेन दुसऱ्या व्यक्तीक आनंद दीत आसता। कलाकारांनी नवे कलाकार घडोवचे अशें आवाहन कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें। बुधवारा पणजे कलावृद्धी आनी कला गौरव पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यात ते उलयताले। ह्या वेळार जदे वेळाचेर आमी रियाज करतात, जदे वेळाचेर आमी प्रॅक्टीस करतात, आमी तालीम घेतात, किंवा खंयची गोष्ट आमकां फाल्यां करपाक जाय ताचो आज अभ्यास आमी करतात आनी नंतरूच आमी द बेस्ट म्हणटा तें ऑडियन्साचे मुखार आमी शिवर करतात। पूण तेजे फाटल्यान जी विचारसरणी जी आसा, तेजे फाटल्यान जी एक ताकद जी आसा, कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर ज्या वेळाचेर आमी अभ्यास करता आसतनाच आमी अभ्यास करूनच तुमच्या मुखार मांडटात, म्हणजे आमचें मन जें आसा पयलीं तें खंयच दुसरो मार्ग म्हणजे वायट मार्ग आपणावपाच्या कामान भितर नासना, व्यस्त नासता। आणि म्हणूनच कलाकार ही अशी एक संस्कारमय पिढी घडयतात। ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, सचिव सुनील अंचिपका, कमलाकर म्हाळशी आणि पौर्णिमा केरकर हाजीर आशिल्ले। हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो कला आनी संस्कृती संचालनालयान कला अकादमीत आयोजीत केल्लो। कलावृद्धी पुरस्कार मेळोवपी नाटका खातीर उदय तिळवे, योगेश कापडे, मिनल कामत, साहित्या खातीर अविनाश कुंकळकार, तियात्रा खातीर प्रदीप नाईक, भजना खातीर विष्णू नाईक, संगीत कले खातीर एनी डिसुजा, लोककले खातीर विजय देसाय आणि उल्हास केरकर, हस्तकले खातीर गिरीश नावेलकर, जाल्यार चित्रकले खातीर कालिदास सातर्डेकर हांचो भोवमान जालो। इतले मजगती प्रदीप परब, गजानन चोडणकर, सिंधू परब आणि चिदानंद मडकयकार हांकां नाटका खातीर, रेखा पौडवाल, दादू परब आणि सरस्वती नाईक हांकां साहित्या खातीर, प्रिन्स जेकब, जॉन वाज, आंतोनियो कुरैया हांकां तियात्रा खातीर, अशोक मांद्रेकर, गजानन पागे, रत्नप्रभा नाईक, श्रीधर सतरकर हांकां भजना खातीर, आग्नेलो सांतान डिसिल्वा हांकां संगीता खातीर, कल्याण देवीदास, अँथनी वाज हांकां लोककले खातीर, श्रीकांत सतरकर हांकां हस्तकले खातीर, मधु नाईक गांवकर हांकां शिल्पकले खातीर, जाल्यार नंदकिशोर नाईक चित्रकले खातीर कलागौरव पुरस्कार भेटयले। खेलो इंडिया शिंयाळी खेळाक लेह लडाखच्या NDA स्टेडियमाचेर सुरवात जाली। हो खेळ 23 ते 27 जानेवारी मजगती आयोजीत जातलो, जाल्यार ह्या खेळाची दुसरी आवृत्ती फेब्रुवारी म्हयन्यांत जातली। 2020 उपरांत दुसरे फावट लडाखांत ह्या खेळाचें आयोजन जाता। ह्या खेळांत आयज हॉकी आनी स्पीड स्केटिंग हे लोकांचे मुखेल आकर्षण आसता। ह्या खेळांत सुमार 430 खेळगडे वांटेकार जातात। इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपल्यो। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।